आज आमचे मंत्री सुभाष वळसे हांचो वाडदिसाची तांकां शुभेच्छा दिवपाक लागून मेळटा। आत्ताच्या वाडदिसा आसतना खूब आनंद जाता, कारण एक सामान्य कार्यकर्तो, एक पंच ते जिल्हा पंचायत सदस्य, आमदार आणि आज मंत्री पर्यंत एक तांणी आपली जीवनाची वाटचाल सुरू केल्ली आसा। खरें म्हळ्यार एक धडाडीचे नेते, सांगे भागाचे जे लोक आसा खरें म्हळ्यार भाग्यवान। ह्या वेळाचेर 2012 ते 2017 आमी दोगांनी ह्या भागाचो विकासा खातीर ज्यो योजना फुडें आमी व्हेल्ल्यो त्यो व्हरता आसतना आमी भरपूर काम केल्लें आसा। आज परत एकदां 2022 सालांत आमकां दोगांकय संदी मेळ्ळी आसा आनी त्यामुळे परत एकदां म्हाका दिसता तांच्या वाट्याक मंत्रीपद जाल्लें आसा। आनी ज्या तरेन तांणी सामाजीक क्षेत्रांत, आर्थीक क्षेत्रांत, एकंदर राजकीय क्षेत्रामध्ये जी तांणी वाटचाल सुरू केल्ली आसा ती कर्मां अशेच पद्दतीन ताणें सुरू आसची आनी तांकां खरें म्हळ्यार तांचें हें सगळें करता तांकां एक बरे तरेचें आरोग्य जाय आनी तांकां बरें आरोग्य मेळचें आनी बरें यश मेळचें आनी तांची कर्तृत्व जी आसा ती सबंद गोवा परती देशभर फागची अशी अपेक्षा ह्या वेळाचेर हांव व्यक्त करतां।